नॉर्म्स जावं कितें आसा ते कॉम्प्लाय केले आसतले म्हणून तांकां मे बी परमिशन दिलें आसतलें. पूण दुसरे वटेन जेन्ना आमी फायर अँड एमर्जन्सी सर्वीस डायरेक्टराक विचारलें ते म्हणटा आमी कसलीच परमिशनां अजून दिवना म्हणून. तुमकां एक उगडास आहा मायनींग बंद केल्लें तेन्ना 2012 कितें केल्लें पयलें सेंट्रल गव्हर्मेंटान EC विथड्रॉ केल्ली आनी पर्रीकारान तेन्ना पासून सांगलें वी आर विथड्रॉईंग युअर मायनींग लायसन्स अँड वी वील डिसायड दीस केस टू केस बेसीस. आमी लोक कितें म्हणटाले इट वील बी केस टू सुटकेस बेसीस. आतां तुमी सील केलें आतां परत एक एग्जामीन करून तुमी कितें करतात. वॉट यू एक्सपेक्ट मी टू थिंक डिफरंटली. समजलो हांव कितें म्हणटा. सेफ्टी प्रिकॉशन तुम्ही आन्सर दियातात कित्याक हांव मुगे म्हणलें ते आसलो ते तेन्ना आतां रिपीट जाता कळ्ळें. आनी सेफ्टी मेजर्स घेयना म्हणटा तूं. ऑफिसर्सांचें सस्पेन्शन जालां काल जालां जावं तेजे असेंब्ली येतात न्ही आमी असेंब्लीन काडले एक्शन केलें म्हूण दाखोवपाक जाय. सो कोणाक उडयतले कोणाक सस्पेंड करतले मागीर आमी असेंब्ली काबार जाले ते परत येतले. पुलीस कितले सस्पेंड जाले आनी परत येयले ना ते. जेल थिंगा हे जाल्ले ते थिंगा कोलवाले जेल ते परत ना ऑन ड्युटी. हे बेश्टे फकाणा. दोतोर हे सेफ्टी मेजर्स घेनासतना See, the court is also seized with the matter. I am also getting the documents on all these issues. I will look at it. I am also told one more thing. Let me say one more thing. I come to know that it was shown in the regional plan as settlement only this Ogor side in, and more than hexagonal was shown as regional plan. I don't know how settlement can be shown hexagonal. तो एक ब्लॉक दाखय स्क्वेअर राउंड कितें दाखय बट इट कॅन बी हॅक्झॅगॉनल लायक मीन तुगे रूफ आहा तेसलो हॅक्झॅगॉन थिंगा आयलो थिंगा. सिन्स 2021 regional plan means 2011 आसोन आसा तो. So for so many years it was there. So that becomes settlement. Then I'm told that the panchayat has been giving licenses from 1998 or something like that. And even now today that trade license has been renewed. So we have to examine all that in that पॉलिसी context. गोंयाकडे ना आमी पळोवपाक कारण ते बार अँड रेस्टॉरंटाच्या लायसन्साचेर चलता सध्या. So policy म्हणून सगळे policy, but policy is all not mandatory. Remember this, policy काढलं म्हणून काय ना. There are laws. The laws have statutory force. And you comply with the statute, everything works in order. If you don't comply with the statute, that is illegal. That is all. Thank you.